पवित्र आमची सभा A23 पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसा समारंभाक. हे मीस आमी चोगूय फादर्स तुमचे पासत भेटयता. ताळगांवची पवित्र सभे पासत युकरिस्तिया म्हळ्यार आर्गां दिवपाची भेट, थँक्स गिवींग. आमी आज तुमचे पासत देवाक आर्गां दिता. आनी फाटलीं 7 वर्सां, 3 वर्सां, 2 वर्सां आनी फादर आलेमांव टोनी आलेमांव फाटलीं 6 वर्सां हांगा ताणें वावर केला. सगळ्या वावरा पासत देवाक दिन पासून भाग्योन मिगेलीचे मजतीन केल्ल्या वावरा खातीर आर्गां दिवन ही मिसाची भेट आमी तुमचे पासत भेटयता. आज केरी भाशेन मागुया वालेरियो गोन्साल्वीस आपलो वाडदीस समरमता आनी एक ताळगांवचे कुटुंबांत मोग, शांती, सोंसणीकाय, बरेपण भरपूर आसल्यार पुरो म्हूण मागून हे मिसाचे भेटीक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वर्गांत चडून बापाचे उजव्याक बसलेल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावानो, आयज पवित्र सभा व्हडो संतोशान जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब मनयता. आपल्या बापान दिल्लें सोडवणेचें कार्य सोंपादून जेजू व्हडा दोबाज्यान बापाच्या गोपान आनी वैभवान प्रवेश केलो. पूण आपल्या बापाशी वेचे पयलीं पुनर्जीवन जेजू आपल्या शिसांक एकठांयलेत आनी पवित्र आत्म्याचें देणें भासावून संवसाराच्या शिमापोरयान आपले गोवाय जावंक तांकां आज्ञा दिवन पाठयले. गेल्या 7 वर्सां आमकां असलो एक जेजूचो एक विस्वाशी आनी उर्बेवंत गोवाय जालो फादर सिप्रियानो. आमकांय जेजूचे गोवाय करपाक तो भारी वावुरलो. ह्या वावरान 2 वर्सां तांकां
फादर हेस्टनाचो मोलादीक तेंको मेळ्ळो. आपलें काम सोंपादून ते आतां पणजेचे फिरगोजेन नवी जुट्टी घेतात. तशेंच ताचे बरोबर फादर डॉमनीक 3 वर्सां आमचे खातीर यादनिकी सेवा केली. तांच्या देण्या पासत आयज आमी देवाक दिनवासून तांचेर आनी तांच्या फुडल्या वावराचेर देवाचो सुबार आशिर्वाद आयच्या मिसांत मागुया. आनी आमचें प्रार्थन दिनवासीचे देवाक मानता ती भशेन जावंक आमी जायते फावटी असोक्तायेन देवाचेर आनी भाव-भयणांची चूक जाल्ल्या देखून बोगसणे मागून नितळ काळजान हे मिसा पिठेक तयार जावया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदविदा देवा आनी तुमकां भाव म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडान जाता हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोलसो प्रात अमोलसो व्हडो प्रात ह्या पातचो तपासून सदां सकाळ मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक गुळी उगीच रावन आमच्या मन काळजांतली भावना बापाक उबारुया. हे वेळार आमी केरीत भाशेन देवाक आर्गांनी जावं फादर कायतान, फादर जोफील, फादर रुजारी, फादर ब्रिटो
फादर ब्रिटो आमच्या मदीं ना. फादर एंड्रू गुदिनो तांचे सांगताक व म्हजे सांगताक इगोजेन तांणी वावर केला. आनीक फाटल्या 2-3 वर्सांनी डॉमिनिक आनीक फादर हिस्टन तशेंच फादर टोनी आलेमाव रेक्टर ऑफ ऑटसेल डॉन बॉस्को आमचोच एक कुटुंबाचो वांगडी कसो फाटलीं 6 वर्सां आमी सांगताक आसल्या. ताचेय देणे खातीर ह्या मिसांत देवाक वाकणुया, आर्गां दिवया. सोर पदवेदार आनी मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक आयच्या दिसाक तुवें सर्गीचे मोहिमेक उबारलोय. देखून संतोश भरीत काळजांनी आमी तुका आर्गां दिता. आमचे दिश्टी भायर वचूनय तुवें ताका ताच्या हातांत घाल्लो सगलो अधिकार घेवन जेजू आमच्या मदीं आसा आनी आमचो संवसार चलयता म्हूण आमी थीर बाबार्थान सोत मानता. तर सगळे मनशाकूळ आनी सोर रचना जेजूचे मोहिमेंत वांटो घेवंक पावसर आमच्या जण एकल्याच्या बेसांत आनी धंद्यांत आमकां ताचे वावराचे पुर्ते बागेली कोर म्हूण मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. दोर्नदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना सावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या दोर्नदूताक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्ट मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसवार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. ताचे सांगाती जेनवार आसतना जेरुजांतल्या कोर्ट सोरोना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणे रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जल्मले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापूंक वेताय. जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलोले ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगल्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजू वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले. ओचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गलिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. उपकार आमचो जबाब संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार हें स्रोत आमी गायतल्या.
Santosacia ulasa modi, Deus orda sorda. अनेक पौड़ी गाऊया. Santosacia ulasa modi, Deus orda sorda. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात, संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक बोव वर्त्या सोरेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगले पृथ्वीच्यो वर्तो राजा तो. जबाब Santosacia ulasa modi, Deus orda sorda. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा सरकार, तुतुऱ्याच्या गणगणांनी सोरेस्पराक चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वजोत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या राजाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब Santosacia ulasa modi, Deus orda sorda. आखे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुटणांनी ताच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्राच्या शिवसनार बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा. जबाब Santosacia ulasa modi, Deus orda sorda. भाग्यान पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेवंत बाप ताची पुरीपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केल्ल्या गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बरवांशाक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची ग्रेसकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळूंक दवरल्या. आनी कसली मितवेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्यां सवे तांचें बोल दाखोल करता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्याक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळे प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्यां ताका दवरून ह्या आनी नेण्याचो आसा त्या कालांतल्यान कसल्याय नांवाच्या सोट्टे वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताचे पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण कोच्यो परती देवाचें उतोरें. उपकार सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10:5:27 B10 पेज 27 आमी चवथो श्लोक गावचो. Sorvesmora, soy, sorvesmora, soy, sorvesmora, soy,
Solves fora, sol, sol, solves fora, sol, sol, solves fora, sol, sol, solves fora, sol, sol. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळ्यात लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भोगसणें सगळ्या पोरसांक पोरगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. म्हज्या बापान बासायल्लें तें हांव तुमकां धाडटलों म्हूण तो स्वर्गावेले सोबतेन तुमी बरोसोर ह्या शारांत रावात. मागीर तो तांकां भायर बेतानिये पुर्यान घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी व्हडलें तें तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे सोंशिल्लो कोट सोरून चोडत चोडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडले खुशेन जेरुसल्याक परत गेले आनी थांबून आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा खुशालकायेन जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची असेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड ही परब समरुमता आनी हे परबे समयार आज तुमचो पादविगार कसो हे म्हजें निमणें मीस आनी थोड्याच वरांनी आमी दुसरे कुडीन वचूंक जाय. नवो पादविगार आनी नवो पादकूर तुमकां फाल्यांच्यान पळोवंक मेळटलो. जे भाशेन आमकां सहकार दिला तांकांय सहकार दिवचो, तांच्याय उतरा प्रमाणे तुमी चलचे आनी ही फिरगोज उदीक जिवाळ, उदीक उर्बेन भरलेली ताजी फुलती पवित्र सभा जेजूची गुदारकूड वाडची म्हूण आमची आवंडी आनी आमची मागणी. 7 years 7 नंबर परफेक्ट नंबर म्हणटात पवित्र पुस्तकांत. तशेंच 12 नंबर 12 आंकडो एक परफेक्ट नंबर. 12 अपोस्टल, 12 ओल्ड टेस्टमेंटांत 12 ट्रायब्स ऑफ इज्रायल. 12 is a perfect number. 7 is a perfect number. देवान सौर संसार उचलो आनी 7व्या दिसाक विसव घेतलो. 7 दीस, 7 वर्सां म्हजी सोंपलीं ह्या गांवांत तुमचो गोवळी कसो. आनी 12 दीस वॉज माय 12th पॅरीश. देखून तुमकां ते घोडयालाचेर 12 पॅरिशीज आसल्यो. म्हाका दिसलेलें 12 पुरो म्हूण, पूण बीस साहेबाच्या मनान जालें हांवें पणजेची इगोर्जेंत वेचें आनीक हो वावर गोवळीक वावर थंयचे इगोर्जेंतल्यान हांव सोंपयतलो. दॅट इज द 13th पॅरीश in my priesthood and the last one. 13th is the day of the appearance of Mother Mary. तेरावेर मायेचे तें 13वेर ऑक्टोबराचे पुर्यान सायबीण मायन दिश्टी पडली ह्या तेगा भुरग्यांक फातिमा गांवांत. आनी ह्या वर्साक म्हजी भेट फातिमा गांवांत जाली आनी थंय मीस करूंक आनी कोंकणी भाशेन तेरसांत वांटो घेवन कोंकणी भाशेन नोमान मुरे म्हणूंक म्हाका भाग मेळ्ळे. तरेतरेच्या भासांनी थंय सायबीण मांयचे तेर्स चलता 9:30 वरांचेर रातचो आनी लोक भरून आसता तरेतरेच्या गांवचो आनी फकत 5 नोमान मुरी एके भाशेन. ती मागीर पोर्चुगीज जावं, इटालियन जावं, फ्रांसीस जावं, स्पॅनिश जावं, आमी कोंकणी भाशेन म्हळें. आमच्या आदीं 5 नोमान मुरे पोलिश भाशेन 2 जाणांनी म्हळ्यो. भाव भयणीनो, आज
हो आमचो निमणो दीस तुमचे बरोबर आमी देवाक आर्ग दिता तुमचे देण्या पासून. फाटलीं 7 वर्सां जायतो अनुभव आनी तुमचे बरोबर आमी गिरेस्त जाल्या. जायतें कितें आमी आनी तुमी शिकल्या सांगताक वाडूंक सांगताक जिवंक. फाटलीं 7 वर्सां आमचो भाव सांतान आमचो भाव एंटनी आनी सगळो तुमी म्हजे बरोबर आसले. भुरगीं आसलीं तीं आतां व्हडलीं जालीं मॅच्युअर जालीं. 7 वर्सां आदीं धाकटीं भुरगीं कशीं हांव साकिस्तीन बसतालो तेन्ना धांवून येतालीं. दे हॅव नाव ग्रोन इंटू यंग विमेन. I have seen our youth, some of them getting married, some of them becoming parents. आमचे youth ते वाड जाता मनशाची. And this is all part of our growth. आमी वाडटा. आनी हे वाडपांत भाव भयणीनो तुमचो आमचो सगळ्यांचो सहकार आसा. म्हणजे बरोबर फाटलीं 7 वर्सां जेनिफरान वावर केला आपल्या आमच्या ऑफिसान. आनी PPC वांगडी PPC आमचो बाब सेल्स आसलो आनी सेल्सा उपरांत आमचो भाव युरीक ताणें वावर केला. PPC म्हळ्यार पादविकाराचे लांब हात हो वावर फुडें व्हेला. आमी देवाक आर्ग दिता सगळ्यां पासून. आज जेन्ना जेजू स्वर्गार वता तो प्रवेश ताचो आमी आज परब संभ्रमता. कसलो संदेश घेवन घारया. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमी जेजूचे गोवाय. जेजूचे गोवाय. बावतिजमाच्या दिसाक आमच्या हातांनी एक पेटलेली वात दिली आनी म्हळें घेयात हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी हो क्रिस्ताचो उजवाड फांकारूंक आमकां सगल्यांक पाठयल्या. देखून जेजू म्हणटालो तुमी म्हजे गोवाय. यू आर माय विटनेसीस एंड आय एम विथ यू टील द एंड ऑफ टायम. हांव संवसार सोरोपर्यंत तुमचे सांगताक आसा. आनी हें काम आमचें सगळ्यांचें देवाची बरी खबर पुरगूट. आनी देखूनच आयज पयलें उतर आमी सगळीं तालगांवकारां जेजूचे गोवाय. सगळीं आमी जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवपी. आमी काडूक न्हय काळोखाचो आनी पातकाचो आमी पयस केले आनी आतां उजवाडांत आमी बोल्ल्या जेजूच्या उजवाडांत. आनी देखून आमी उजवाडीक जिवीत जिवंक एक एकल्याक आपोवणी आसा. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो फाटलीं 7 वर्सां आमी अणभवलां आमी सगळीं एक फामील ताळगांवकारां. आमी अभिमानान म्हणटा आमी ताळगांवची. आनी आमकां आनी तुमकां तालिगांवची म्हळ्यार अभिमान आसा खुशालकाय आसा. हो एकवट आमचो आमी सदांच सांबाळूंक जाय. एकवट भावपणाच्या मोगाचो. एकवट सांगाती वावुरपाचो आनी एकवट आमी भावार्थाची दिवली घेवन फुडें वचपाचो. आनी देखून सगळीं ताळगांवकारां आमी एकूच देवाची फामील. आनी आमी एक एकलो ह्या मंदिराचे जिवे फातर. पवित्र सभा खंय आसा ताळगांवची. आमी हें फकत देव मंदीर फातरांनी बांदलेलें आमच्या पुर्वजांनी 1544 वर्साक तावन ही पवित्र सभा ह्या गांवांत आसा. 480 वर्सां आमी समोरमली. आतां बरोवशान 500 वर्सांची वाट आमी पळयता. पणजे जावन असलो एक वाडो तालगांवचो. दी एंटायर एरिया सांतिनेज पणजे कारंजालें हांगा आनीक इगोर्जो नासल्यो फकत तालिगांव इगोर्ज आसली. आनीक सगळ्याक पवित्र सभेक पावूंक ताळगांवच्यान वयताले. पणजे मरण जालें हांगा हाडूंक जाय आसलें ताळगांव पुरूंक. कित्याक ही जावन आसली आवय आतां सगळ्या फिरकोजांची. आनी देखून बाबा भयणीनो हांगासान पणजे वयता आसतना असलेंच मोहन आनी भावणांक घेवन वता. दीस पॅरीश ऑफ पॅन्जीम which is now center of attention especially for tourists was once a ward of Taligaon parish.
एक वाडो इतिहास पळयल्यार आमी द चर्च बिकेम अ पॅन्जिम चर्च इन 1600 17व्या शेंकड्याचे सुरवेक पणजेची इगोर्ज जाली. म्हणटून आमी ताळगांव कितलीं वर्सां फुडें आसा. थंय ह्या वर्साक 425 वर्सां ती इगोर्ज जाल्यार भाव भयणीनो आमी सगळीं एकवटान जिवंक गरजेचें. आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाचो मोग एकामेकाचो हुस्को सदांच वयर दवरात. आज एकामेकाचेर उलोवंक गाराणी घालूंक खबरो करूंक सोंपें, पूण एकामेकाक उत्तेजन दिवन वाडूंक अवघड. आनी तें आमी करीत आयल्या आनी करूंक जाय. एकामेकाचें बरें उलोवया, एकामेकाचें बरें पळोवया, एकामेकाचें बरें दुसऱ्यांक सांगुया. इट इज व्हेरी इजी टू क्रिटिसायज बट व्हेरी डिफिकल्ट टू बी इन अदर पर्सन्स शूज. अवघड उलोवंक सोंपें. जायते फावटी आमी तियात्राक वता आनी थोडे फावटी तियात्र बरें लागनात आमकां, आमी तांकां तासता. पूण म्हजी पाडी पावली ते स्टेजीर वचूंक म्हाका कोडकोडो येता, हांव निर्वोज जाता. जायते आमचे भुरगे गायन म्हणूंक वयतात आनी विसरतात. आमचो सांतान सांगतलो कितली प्रॅक्टीस करतात आनी तुवें पावले साडले विसरले. कित्याक विसरले? लोकांक पळोवन निर्वोज जाले. पूण आमी जायते फावटी कलाकार आसात तांकां तांची टिका करूंक सोंपें, पूण तांच्या मोच्यांनी वचून थंय रावूंक अवघड. पादविकाराचो सेरमांव लांब जाला, पादविकारान कांय सांगूंक ना. ही डिडंट प्रिपेर हिमसेल्फ. इजी हांगा येवन सेरमांव सांगूंक अवघड. म्हणटच आयज म्हजें निमणें उतर तुमकां एकामेकाचें बरें उलोवया. वी हॅव सो मच ऑफ गुडनेस इन ईच वन ऑफ अस. जायतें कितें आमकां देवान बरी रचल्यांत. नन ऑफ अस हॅव बीन क्रिएटेड बॅड पीपल बिकॉज वी आर क्रिएटेड इन टू द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. देवाचो रूपकाराची आमी सगलीं. आमचे सगळें देवाचो रूपकार आसा. आनी जेन्ना आमी एकामेकाक गाळयो मारता, एकामेकाच्यो चाडयो करता, नांव पिडां करता, कोणाचें करता आमी? देवाचें. कित्याक आमी देवाच्या सारक्याचें आनी सोरोपायचें. आदाम पातक करता तेन्ना लिपलो तो, कित्याक देवान ताका आपल्या सारक्याचो केल्लो आनी ताचे सगळी कुरपा घातलेली. आदामान ही कुरपा होगडायली आनी देखून तो लिपलो. देखून देव म्हणटा बाबा हुंया रे तूं. आनी आदाम म्हणटा तुज्या पावलांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हांव लिपलो, हांव विंगडो आसा. म्हाका दिसलें हांव विंगडो जाला, पातक केलें हांवें. देव ताका बोक्षिता भासयता सुरवणार. भाव भयणीनो एकामेकाचें बरें उलोवया, एकामेकाचें बरें सांगुया, एकामेकाक उखलून दवरुया आनी हो आमचो गांव दूद आनी मोव व्हांवता तसलो गांव करुया. देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो गांव करुया. भाग्योन मिंगेलेचो आमकां सदांच आदार, सदांच पालो, सदांच आस्कारीचो आमचे बाराबर तो वावुरतलो. तुमकां सगल्यांक आमी तेगूय चौगूय यादनीक बरें आवडयता. देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर पडूं म्हूण मागता आनी तुमचें कुटुंब फेलीज आसूं, शांती समाधानाचें जावं. आज देवाक आमचें प्रार्थना उबारता. उबी रावया. भावार्थाची स्वता उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक तो सुविधा बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसता तो पवित्रत्म्या वरवीं वरवीं समलो अंकवार मृतांक जल्मलो पोंचलो लोकांनी कोशिशले ताका कुस्कार जोडलो तो मेलो ताकांनी दिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो
तुवें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसवी करूं येतलो सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक Catholic Holy Spirit, भक्तांचे एकचार पातकांचे मोक्षणे पुरीचे जोन कोण सस्ताचे जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आज थोडीशी आमची मागणी बापाक कालची कायेन उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारी सेवेंतल्यान आपले पोरचे सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां बापाचो सांगात मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी मनशांक चेपोवन दवरतल्यो बांदावळी आनी धोरणां पॉलिसीज नपयत करून समेस्त नागरिकांक मेकलेपणान जिवोवच्यो वाटो सोडून त्यो वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागे ऐकून घे बाबा. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो गोठ आम्हा ताच्या पाटलावदारांच्या काळजांनी सर्गीचे रात जोडचे ओत्रेक बाळगून तेच दिशेन मोरवाशान पावलां मारूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागे ऐकून घे बाबा. फादर सिप्रियानो, फादर हेस्टन आनी फादर डॉमनीक आमचे सवे गौलीक वावरा पासत देवाक आर्गां दिवन तांचे फुडले जुटयेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांणी बरीं फळां दिवचीं तशेंच तांकां बरी भलायकी आसूं तांकां बापाची कृपा मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागे ऐकून घे बाबा. बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान तुज्या पुताक तुवें स्वर्गार उबारून गेलोय आनी आमच्या हातांनी हो वावर ताचो तुवें दिलाय. हो वावर उर्बेन करूंक संवसाराक आमी उजवाड जावं जमनीचें मीठ जावं दुसऱ्यांच्या जिवितांत रूच हाडपी जावं आमकां शिकोय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसून बेठोनेंग आमी गायन गावया. C2 आमची पोडे वरदाना पान 28. C2 पेज 28. आमची पोडे वरदाना निष्कोरोकोस दाकारो. Doyar Baba, oy moga, taci vorni amkabos. Doyar Baba, oy moga, taci vorni amkabos. भयणी भावंडे, आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आत्वाक सर्वेस बोर मानून घेवन
प्रितीवंत बाप्पा तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समारंभ आजो वाखणणीचो आनी दिनवासनेचो योजना आमी तुका भेटयता. ह्या योजनांत तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुजे मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साणूंक सर्गीचे मोहिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज मौन दवरूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी जी सर्वेश्वराताय वार्ता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन बासूया. अशें आमी करून खावा. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधरांच्या शासनाचे देवा सर्व काळेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेंत राजा पातकाचेर आनी मोन्नाचेर जोयत व्हरून देवदूतांच्या जोयतांक गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चोळून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मदेशी तो संवसाराचो मुन्सुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो धोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो भरवंसो जावच्याक जेजू आमचो मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो उरूम आनी मोश्टो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेचपरी जेवण जातस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची कास. नव्या आनी सासणी करोडाचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बोळावली तुवें आमकां सोडूनी सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
लिओ 14वे आमच्या पापसाहेबाक, कार्दिनाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमेओन ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाच्या बोरवासून धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां आसता गोतीन मेले समेस्तांक तुजे पडजोडीक मुखार मोठ पडूंक फावो कोर. आम्हा समयाची देवाय कोर आमी मागता. अंक वायट मागीर देवाची माय सांगाती तिचे पोती बायगोन झुजे बायगोन दोन उरता आनी सोट कतक मानवल्या ते सगळ्या भोगता बरोबर सास सुखाक आमकां वांटो दी. त्याच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. त्याच बापाची मोगाची भुरगीं कशी जेजू सोरमुंडाराची बरी खबर दुसऱ्यांक परगडपी उमेदवार गोंय कशी सांगताक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशानो तेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. आपल्याक देवान दिल्ले मिसांव शार्ती पावन स्वर्गार चोडून गेल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताचे जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजू आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया होरे पर्वतार आमी D11 पान 53 D11 पेज 53.
देवाक आर्गां दिवंक आनी दिनवासूंक आमी गायन गावया. ई बारा तुजे उपकार दुनिया कशें बारयतले हांव. E12 page 64. तुझी बरेपणा कशी नियाळल्या, तुजो गोडीतो कसो उणेसलेल्या, तुझी बरी वयमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाळयतल्या. दुसरो श्लोक. तुझो सोको आमकां ओचापाचो, आमोदार आमच्या जिवूंक जायना तितलो, तुज्या जिवनाचो घेवन वचो, तुजेवा आमच्या सोदांक उरतलो. तुजी बरेपणा कशी नियाळल्या, तुजो गोडीतो कसो उणेसलेल्या, तुजी बरी वयमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दुनिया कशे बाळयतल्या. प्रार्थया. मोगाळ बापा, स्वर्गात सोडलेल्या आनी आमकां स्वाद तयार करून गेल्ल्या तुज्या पुताची मोहिमा आयज आमी संभ्रमल्या. आनी हे सोमयार उंड्या स्वरा रुपान त्याच मोहिमेवन जेजूक आमचे काळजान घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज स्वर्गीच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जोणेकल्याक नेमलेलें काम संवसारांत दोटनायेन करूंक हे संभ्रमाचो फोड जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मातशें बसुया. बावडीनो, सगल्यांक तुमकां आमचे काळजाची कोरायतान आमी देव बरें करूं म्हणून सोदता. फाटलीं 7 वर्सां ह्या इगोर्जेन काम करूंक देवान भाग्योन मिंगेलीचे मजतीन माय मारेच्या आदारान म्हाका स्फूर्ती दिली. देखून हो वावर फुडें गेलो. देखून देवाक आज दिन वाजता. आनी हो वावर दुसऱ्या फादर कायतान फेर्नांडीस गांवांत मांद्रींचो पेरणे ताच्या हातांत आमी सोडून दिला. सुमार 12 कोटीचो हो आमचो प्रकल्प प्रोजेक्ट सेंट मायकल्स कम्युनिटी सेंटर. फादर कोसिसांव ह्या गांवचो विचे आदीं 2018 वर्साक ताणें प्लिंथ लेवल जमनीक शिमीट घाल्लें, कॉन्क्रीट घातलें आनी मागीर तो वावर फुडें व्हरूंक वीश साहेबान म्हज्या लागीं विनंती केली. हो वावर पूर्ण शेवटाक पावत येयला तुमच्याच आदारान. आमकां कसलेंच रीण नासलें. फकत 50 लाख आमी घेतलेले कॉन्फ्री द सांता क्रूज बांबोली आनी तोय आमचो लोन ते 5 विगारान सांगलां गरज ना. तूं तांचे पयशे आनी आमचेय पयशे एकूच म्हूण ताणें ज्या कॉन्फ्रीच्या वांगड्यांक सांगून दिले. तांचे पयशे आमी कित्याक परतून घेवचे. इगोर्जेचोच वावर तो आनी हाका लागून आमी तांकांय आज सुबे माझार देव बरें करूं म्हणटा. आमी कितें 5 विगाराक येता ते 5 विगाराक दवरला. कॅश इन हँड 23,000 दिसा दिसपट्टे वावराचो दिसपेज. IOB इंडियन ओवरसीज बँक हांगा आमचे 4 अकावंट आसात. फाब्रिकाचो, युथाचो, कॅटिकिस्तांचो, गूड समॅरिटन फंड, तशेंच स्टेट बँक ऑफ इंडिया पणजी आनी कॅनरा बँक कारंजाले.
सगळे मिळून 35,86,994. 3 फिक्स डिपॉझिट्स आसात, सगळे मिळून 8,64,200 रुपया. आनी भांगर आसा, भांगराचें मोल 3.5 लाख. हे सगळे आमी येता ते पादविकारा लागीं हातान दिला आनी ताणें तपासून फाब्रिकाच्या समिती बरोबर सही करून तें स्विकारला. आयच्यान तो पादविकार ह्या गांवचो, तो ही सगळीं सुत्रां सांबाळटलो. आमी ताका आमचो तेंको, आमचो आदार दिवया. हॉलाचो चडसो वावर संपला, एकूच उरला तो फॉल्स सिलींग. हो फॉल्स सिलींग जालो म्हणटच हे हॉल पुराय जातले आनी मागीर ताचेर आमकां खुबसो इनकम येतलो. ही चर्च वील बी व्हेरी सेल्फ डिपेंडंट ऑर इंडिपेंडंट. दुसरे सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, जायते फावटी सेकंड कलेक्शन करताले आमी पयले आयताराक. जुनांतल्यान हें सेकंड कलेक्शन आसचें ना, कित्याक हो वावर संपलो. पूण आमी आमचे इगोर्जेक सदांच आदार दिवया, कित्याक देवान आमकां दिला तशेंच आमी देवाकूय दिवंक जाय. म्हणटच हो वावर इगोर्जेचो संपना, जायतो वावर उरला. म्हज्या मनांत आसलेलो एक ग्रोटो करपाक लूड सायबिणीक जाल्यार जावंक ना. तें सिमितेर भोव करून पोरणी सिमितेर नवी करपाक सारकी आनी थंयच्यान आख्खो हो सिमितेचो वावर फुडें व्हरपाक. आनी तिसरे सुवातेर हो आमचो ग्रावंड आसा, थंय आमी वे ऑफ द क्रॉस करता. थंय व्हडल्यो इमाजी घालून खुर्साची वाट करून आनी मागीर ते आमच्यांनी बापडूं येता. नाजाल्यार सगल्यो वगत लोक ते वाटेन चलवत आसता, तांकां दिसता ही वाट म्हूण आमची. आनी थोडे फावटी रेतीर आसा, कॉरेजमाच्यो कार्यावळी आसात, क्रिसमस आसा, तांकां खबर आसना, ती चलवत रावता, म्हणून बरें जायना. आनी ताका लागून हो आख्खो आमचो ग्रावंड बांदूंक, मातशें वयर काडूंक आनी थंय खुर्साची वाट घालूंक आमची येवजण आसली. पूण ही खुर्साची वाट ती पिक्चरां केरळासून हाडपाची, केरळांतल्यान हाडपाक जाय आसली. पूण येता तो पादविकार फाब्रिकाच्या आदारान सोंपयतलो अशी आस्त बाळगिता. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचे फाब्रिकाचे वांगडी बाब सांतान, बाब आग्नेल, तांकां आमचे केरीत दिनवास. 7 वर्सां एकामेकाच्या विस्वासान हो वावर फुडें गेलो आनीक तांचो तेंको सहकार आसलो म्हूण हो येदो व्हडलो प्रकल्प, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्यांनी शेवटाक पावूंक जालें. तांकां सुबेमाजार दिनवासताना आमचो मॅथ्यू लॉपीस 2020 जेन्ना मार्चाच्या म्हयन्यांत कोवीड जालो त्या वेळार तान मॅथ्यू हाणें आमकां मीस हांगाच न्हय आख्खे संवसाराक पावूंक आदार दिलो. आमी ताच्या उपकारांत आसा सदांच आनी ताका बरी भलायकी हांव दिता. कारण आमचे कडेन एक तरी पयसो घेवंक ना. इतलीं वर्सां हे मीस सगळे गांवांनी आनी सगळे घरांनी पावतालें. ताचेच आदारान आमी ताचे आभारी. आमचो भाव सांतान इतलीं वर्सां म्हणजे 7 वर्सां एकूय पयसो घेनासतना हो दिसा दिसपटी 2 मिसांचेर गायन करपाचो वावर ताणें फुंक्या केला आनी करीत आसा. ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद हांव दिता. तशेंच आमची गायन मंडळ, आमचे संस्थेचे सगळे संस्थांचे वांगडी, जायत्यो संस्था आसात. इतल्यो संस्था पणजे नात आनी पर्वरी नात. हांगा जायते आमचे ग्रुप्स आसात, एसोसिएशन्स आसात, जायतीं आसात आनी जायतीं एसोसिएशन्स मेळून पवित्र सभेचो वावर सोंपो जाता. तांकां सगल्यांक नांव काडिनासतना देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी अशीच ही गरज फुडें वयची म्हूण मागता. पातकुराच्या, डॉमिनिकाच्या आनीक फादर टोनीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.
केन्ना केन्नाय कितेंय विसरलो जाल्यार केन्ना केन्नाय तुमकां आमचें वायट दिसलां जाल्यार आमी तुमची माफी मागता. आमचे लागीं कोण दुस्मान ना, कोणा लागीं उलय नासतना नात आमी, कोणाचे लागीं दुस्मानकायेन चल्लें अशें ना. आमी सगल्यांक तुमकां मोगान लेखल्यांत आनी लेखतले आनीक बरे मनान आनी कुशालकायेन हो वावर फुडें व्हरूंक आमी एक इगोर्जींतले भायर सोदता. तुमचे सहकारा पासत आनी तुमचे बरे उतरा पासत आमी तुमचे आभारी. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 77,000 बुधवारा दीस 7,200. देव बरें करूं. आज एमी जाले उपरांत आतां आमी धाकटुली ल्हानशी कार्यावळ हॉलांत तुमी सगळीं हॉलांत वयची आनी वेता आसतना इल्लीशी चाव आनी स्नॅक्स आमी तयार केल्या. आमची भयण आंतुनेत आनी तयार केला. आमी ते तुमकां वांटले. तुमी ते घेवन हॉलांत वयचें. आतां भूक लागली आसतली तुमकां 1 वर हांगा रावंक. उपकार करून चाव घेवची आनी स्नॅक्स घेवचे म्हूण मागता. आमचे नोमचींत भाग्योन आंतोनीच्या कपेलांत त्रेजेन कालच्यान सुरू जाला. मीस सुवरांची 5:30 तिर्स. हे वरोस 25 वर्सां ह्या कपेलाक बोत्तात. हे नवे दृश्टीन कपेल वाडयल्यात. भायले पाद्री देवाचें उतर पोरगुटूंक येतात. वांटो घेवया. आज आमचे नवे गवळी पाद्विगार आनी पातकूर फादर कायतान फेर्नांदीस आनी फादर सुकूर रेबेल सांज्या दिसाक आमचे गांवांत येतात. तांकां माई मोगाचो येवकार आमी दिता आनीक तांचो वावर गवळीक वावर हे गांवांत बरो जातलो अशी आस्त बाळगिता. ह्या दिसांनी आमचे पवित्र आत्म्याचे पोरबेक नोवेन चालू आसा. नोवेनाची मागणी 7:15 आनी उपरांत मीस. पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक आमी तयार जावया. येता त्या आयताराक देवस्पिसांताची परब. येता त्या आयताराक आमची दोतोन सुरू जाता. आमच्या भुरग्यांक दोतोनीक धाडुया. दोतोनीचे मीस जाले उपरांत दोतोनीच्या संदेशकारांक जमात आसतली. 8 दोतोन 9:15 मीस. 4 जुनाचे शाळा सुरू जातात. आमच्या भुरग्यांक आमी बरो येस आवडयता. भुरग्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. 6 म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सांजे 5 ते 6 कुमसारां 6 वरांचेर मीस. सोनवारा दीस 7वेर पयलो सोनवार आमी सोनवाराची भोक्ती करतले आनीक 6:30 वरांचेर मीस जातले. दिसपटी मिसाक घेवंक वावरुया. देवाच्या उतराक आनी जेजूच्या जिवितांत आमची यात्रा फुडें व्हरुया. बामुडीनो माय म्हयन्यांत आमी तियात्र फेस्टिवल केल्लो. 3 दीस तियात्र फेस्टिवल. बरे तियात्र हांगा हाडिल्ले. तियात्रांत सगलो देसपेज आमी 2,35,000 जालो. तशेंच 30 तारखेर तियात्र केल्लो. ताका आमकां तियात्राचो खर्च करूंक 65,000 डोनेशन दिलें. स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी. उरिल्लो वावर उरिल्लो जनरेटर आनी दुसरें आमी तिकेटींचेर तांकां सगल्यांक फारीक केले. एक वावर उरला हॉलाचो तो म्हणल्यार जेनसेट. एक जनरेटर आमकां जाय आमच्या हॉलाक आनी जनरेटराक 15 लाख पडटात. हो जनरेटर 5 AC युनिट्स आसात ते चलयतलो. आतां सद्याक जनरेटर आसा तो धाकटो. तो फकत 3 युनिट्स चलयता. मागीर 5 युनिट घातलेले आसात. एक स्टेजीक आनीक 4 मदले हॉलाक. म्हणून होय वावर आमी सोंपोवंक सोदता. 15 लाखांचो देसपेज आसा पूण देवाच्या आदारान सामिंगेलीच्या मजतीन तो फुडें वतलो अशी आस्त बाळगिता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडवळ करूंक पयले मीस गाळी बोंदये नोंद्रे. 8 वरांचे मीस कॅटिकीस 9:15 कॅटिकीस. 8 वरांक आर्दोज वाडो. सांजे 5:30 सिनियर सिटीजन. एल्कोहॉलीक एनोनिमस जमात 10:30 वाजता. ग्रामसभा पंचायतीची येता त्या आयताराक 8 जुनाचे सकाळीं 10 वाजता काज दे पोव हांगा. तुमी वांटो घेवंक आमची तुमकां विनंती.
उभी राहूया. सर्वेश पौर तुमची सवय असो तुमची सवय असो आणि सोरपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचो उजवाड समाजांत फांकारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. स्वामी